बेळगाव मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन एक नव्या पावटी उचलला. पायलट व्यवसाय हो पयलींपासून गोंयांत चालू आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी विश्वासाचें प्रतीक म्हणून हो हेका एक मान्यता मेळिल्ली आसा. ती कंटिन्यू करपाक आतां हांवें सांगपाची गरज ना, मुख्यमंत्री सांगला आसता ते लोकूय सांगतात. पूण जालें कितें आसा, आयज वेगवेगळ्या कारणाक लागून पायलट व्यवसाय कमकुवत जाल्लो आसलो. तो परत ताका जाग्यार हाडपाक लागून स्थिर करपाक लागून एक नवीन टॅक्नॉलॉजी येयल्या, तेचो एक आमी आधार घेतला आनी ते म्हाजें एप हे कंपनीन आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचो हो आमचो विचार कित्याक तर पायलट आतां चेअरमॅन सांगला गांवांनी जे वेहिकल ना थंय पायलट पावता. तुमकां खबर आसता हेचे पयलीं गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत बस सर्वीस अशी नसली, आतां जशी आसा. आतां तुमकां खबर आहा आतां पणजे तर विचारूच नाका की म्हाजी बस ती आसा इलेक्ट्रीक बस येयला पळय. वयो कशी सारकी एका फाटल्यान लायन लागता. प्रत्येक ऑफिसाच्या दारान वयता, सोडटा आनी कलेक्ट करता. दोनूय जाता. ताका लागून पायलट म्हणजे तो सामको जाम जाल्लो आसा तसो. तशें गांवांनी पयलीं बशी वचना जाय, पयलीं पायलटूच आसलो. प्रत्येक कॉर्नराचेर पायलट आसलो. तो पायलट मागीर शहरान गेलो. शहराचो सगळी ह्या कॉर्नर वलता वयपाचे रावन तिणें आपलो बिजनेस करतालो असो. तेन्ना ती जाण आपली झगडी जाताली. आयज ती जाता ती जावंक जायना म्हणून ती आमी कितें केलां आतां बस स्टँडाचेर जावं स्टँडाचेर जावन ताका फक्त भाडी मेळटलें हो विशय ना. कित्याक लोक आतां आमचो जो गोवा राज्य जे आहा पळय ते कितलें बळ जाल्लें आसा, कन्स्ट्रक्शन वाडलेलें आसा. सगळो पायलट थंय फेड्रेन रावता, बंगळ्यान रावता, तांकां ते थंय मेळना. ताका लागून आयज जे एप आसा तो एपान जो जॉयन जाय आनी तो थंय 30 सेकंदां भितर जर तेणी केस केलो जाल्यार तो त्या दारान थंय पावता. जेणे करून पायलट सोदपाची गरज ना आनी ताका लागून कस्टमराक ते त्रास ना आनी पायलटाक बिजनेस नसलो. हो बिजनेस वाडोवपाक लागून आतां हें सांगलां म्हाज्या वेगळ्यान कॉन्ट्रॅक्ट करता तेच सांगलां कितें सांगलां आमी रेंट बायक रेंट कार हितून तुमकां घेवचें ना. ते घेतले आनी आमी तुमकां स्टॉप करतले. आमी एग्रीमेंट केल्लो तसो केल्लो आसा. दुसरी गोश्ट रेंट जी बायक आसा ती बायक मोटरसायकल घेवपाक लागून आनी एक कंपनी ही कंपनी न्हू दुसरी एक कंपनी ते कंपनी आमी टायप केल्ली आसा आनी ती आमकां आश्वासन दिलां की 2000 मोटरसायकली एक पायलटाक लागून स्पेशल तयार करता. स्पेशल ह्यो मार्केटान दिसतल्यो आमच्या फक्त पायलटाकूच दितले. 50% डिस्कावंट तेंचेर सांगला म्हाका सबसिडी. आतां सीएमान सांगला सबसिडी 50% आपूण दिता म्हणजे तो पायलटाक जो येता ती फ्रीज मेळटली अशें 30 जी जाय केला. आनी जे तरूण आमचे जे जॉब ना जॉबलेस आसात ते ना तांकां ताजो फायदो मेळटलो. जेणे करून ते हितून येवचे आनी कंडिशन आसा गव्हर्मेंटान हें केलां तें मोटरसायकल टॅक्सी असोसिएशन खूब सगळे ते फुडें वयतले अशें गव्हर्मेंटान आश्वासन दिल्या जेणे करून इनलिगल जावचें ना. ताका लागून आमचो हें केल्लो आसा प्रयत्न करचो आसा आनी आयज तुमी जाणा सगळे सीएमान हें दिल्लें आसा आमकां आश्वासन दिल्लें आनी आश्वासन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर हो विशय जाल्लो विशय आमी मिडिया सुरवाती पासून जो मोटरसायकल पायलट आनी तेचे प्रश्न मिडिया आतां तुमकां खबर आसली म्हाजे प्रत्येक चडांतचड लोकां कडेन म्हाजे कॉन्टॅक्ट आसल्या कारणान एक विशय घेतलो रोखडोच तेचे करतात. आनी हांव म्हाका हें आसा की हो विशय तुमी लोकां पर्यंत पावलो लोकां कडेन मिडिया प्रेस सगळे हें करतले. आनी आशा करया असो वेवस्थीत चलो न्ही लोकांक सर्वीस बरी मेळोन घेतल्या पब्लीकेक सर्वीस मेळप इम्पॉर्टंट गरजेचें. ओके टोटल कितले जाण आतां जॉईन जाल्ले आसा ह्या एपाक? कितले जाण जॉईन जाले ह्या एपाक? आतां जातले आयज लॉन्च जालें. म्हणजे आयज आजून कोण जावंक ना? ना अजून जावंक ना. कित्याक जावंक ना आयज फक्त लॉन्च केलां हें. आयज फक्त लॉन्च केलां आतां तेंचे जे एक्टिविटीज कितें आसा पळय सगळे ते सगळे हें करचे आतां आमी चालू करता आनी जेणी जावंक जाय ते आमचे कडसून येतले. सो लॉन्च करच्या पयलीं तेंचे कडेन तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन येयले? टॅक्सी ड्रायव्हरांक कॉन्फिडन्सान घेवन येयले? मोटर टॅक्सी जे आसा पायलट जे आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ना ताका सगळें सांगला आमी आमचो ग्रूप आसा त्या ग्रुपार आमी सगळो मेसेज घातला. ग्रुपाचे डिटेल्स सगळे घातले आसा. कोंकणीन घातला आनी मराठीन घातला आनी इंग्लिशीन घातला. ग्रुपाचे सगळे घातला तांकां हें केलें आसा. हें तुमी हें करा फुडें प्रमोट करा. भाई म्हाका एक सांग खूब तरेचे ड्रायव्हर जाता तांकां ते स्मार्ट मोबायल ऑपरेट करपाक जायना ते हे ॲप कशें यूज करता शिकयतले हें आतां जे आहा पळय ताका ट्रेनींग दितले. जे आतां स्मार्ट फोन आहा फुडें कितें आसा ही स्कीम म्हाजे पयलीं येयल्ली
तेन्ना आमचो सिद्धार्थ कोकळकर आसलो स्मार्ट घेतो केन्ना येयली तेन्ना आमी प्रेजेंटेशन दिल्लें आसा लोकांक तेन्ना लोकांनी म्हटलें की आमकां कळचें ना की आमकां आमचे व्हडले फोन ना बारीक फोन ना तेका तेन्ना मागीर तें केलें आतां जें आहा पळय आतां एक तेंची सांगला की स्मार्ट फोन आमी दिता फ्री न्हू हेणी सांगला पळय सीएमाक फ्री न्हू ते थोडे थोडे पयशे तेचे घेतले मागीर थोडे थोडे पयशे घेतले आनी ताका ट्रेन करतले शिकयतले कशें कितें आहा पळय त्या स्टँडार वचून हे करतले कशें आहा लास्ट प्रश्न आपला एक करा की त्याची ऑपरेटर ड्रायव्हर हे रेडी आहा तुमच्या जायते ताका गरज आहा पळय बिजनस ताका वाडोवंक जाय ताका जो तेजो इन्कम जर वाडोवंक जाय तर येवपाक जाय आतां येवप आमी एक कल्पना करूं ना प्रत्येकान येवपूच जाय असो ताका दिसता की यो ही हुकुमशाही न्हू प्रत्येकाची या तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.